वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? नाश्ता पळय हां आई सकाळच्यान काय अशें व्लॉग करूं ना. टायम जालो आसा 7:30. हय सो सकाळच्यान काय व्लॉग करूं ना. म्हणजे आयज म्हणजे अशें काय प्लॅन नासलेले कितें व्लॉग करपाचें. मातशें जीव अशें हें कशें म्हणजे तुमकां सांगून येता खबर आहा न्ही 7 म्हण लागता म्हटल्यार जीव कशें पुरो पुरो कशें दिसता. सो आयज काय व्लॉग करूं ना. सो जालें कितें हो आयलो बेगिना. एक म्हजे व्हिडिओ करपाचें पेंडींग उरला तें तुमकां खबर आहा कितें तें. हो आयलो म्हटलें शुना चल करया आयज तरी येयला न्ही तूं बेगिना व्हिडिओ करया म्हटलें मागीर जावचें ना तेन्ना बिजी उरले. सो तें म्हणजे आमचे रिसेप्शनाचे आल्बम तुमकां एक दाखोवपाचें उरलेलें. तो पळय ते फटाके मारता तें दाखोवपाचें उरलेलें. आल्बम काडून भायर दवरला सामकी धूळ पडला सारके. आतां तुमकां दाखोवन कबडान दवरूंक जाय. सो म्हटलें आयज करया. ऋतीक बीन गेला गार्डना खेळपाक. सांजचो तो गार्डना वयता न्ही आई आनी वॉकिंगे वयता न्ही तो गेला. हांवें म्हणलें शिवता आयज कशें करून ते व्हिडिओ करया आनी तुमकां दाखोवया म्हटलें. मागीर लव स्टोरी ते पळया मागीर ते भटाक आमी विचारून मुहूर्त काडया आनी लव स्टोरी सांगया. सो आयज तुमकां हांव रिसेप्शनाचे आल्बम तुमकां हांव दाखयता. ते एक उरलेले हो पळय घेवन रावला पळय आनी तुमकां दाखयता. सामकी धूळ पडला पळय हांगासर. आनी आमचे मातशें आल्बम हें जाला म्हणजे अशें जाम जाला कळ्ळें न्ही. मदीं मदीं अशें वायट वायट पॅचीस पडला म्हणजे समजून घेयात. ओके सो आतां आमी बसता पळय सेट जाता. थोडे तुमकां तेज्या बद्दल मातशें म्हायती दिवंक जाय इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय. ओके मागीर तुमकां डिटेल सगळें आल्बम दाखयता. ओके चला. ओके सो आयज तुमकां हांव आमचे वेडिंग रिसेप्शनाचे आल्बम दाखयता. हेजे पयलीं तुमकां हांवें वेडिंगचे आल्बम दाखयला. आमचें कशें जालें लगीन कशें कितें केलां शिवता हें तुमकां सगळें सांगलां. तो व्हिडिओ सपोज कोणें पळोवंक ना जाल्यार म्हाका कमेंट करा नाजाल्यार हांव लिंक आहा पळय डिस्क्रिप्शनान घालता तो तुमी पयलीं चॅक करा. तो चॅक केलो तो पळयल्यार मात तुमकां हें कळटलें कळ्ळें तुमकां न्ही. तेतून न्ही खूब अशी आमची स्टोरी आहा तितून हांवें शेअर केलेलें आहा. सो आयज आमचें रिसेप्शन. आतां रिसेप्शन पळय आतां आमचें वेडिंग जालें 19 नोव्हेंबर सारकें. पळय हांव शिवनाक आयज काय उलोवचो ना. ताका हांवें कित्याक बसयला इफ हांव खंय उलयता जाल्यार आमी चुकलें डेट वायज बीन सो तें तो तुमकां सांगतलो. तो काय उलयना ताका लागून हांव ताकाच रावलेलें. हांवें म्हटलेलें शिवनाथ हांव एकटेंच बसून व्हिडिओ करता. ना 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 हांव बसतलो खंय तूं रॉंग सांगतलें खंय डेट बीन. खरें डेट बीन हांव मातशें विसरता. ओके सो आमचें वेडिंग जाल्लें आसा 19 नोव्हेंबर. ओके 19 नोव्हेंबर तें न्हू तें रिसेप्शन म्हाका खबर आहा. 19 नोव्हेंबर आमचें वेडिंग जाल्लें. मागीर 4 का 5 दिसांनी न्ही शिवनाथ आफ्टर 5 days आमचें जालें रिसेप्शन. आतां तुमी म्हणटले इतले 5 days तुमी कित्याक दवरला रिसेप्शन. कित्याक म्हणजे सगळो हँडल एकलोच करतालो शिवनाथ. प्लस कामूय ताका येतालें इव्हेंट प्लस हॉटेलांत मागीर आमी खंय रिसेप्शन दवरलेलें पळय थंय वचून पळोवपाचें चॅक करपाचें जेवणाचें हें बी सगळें एकट्याचें तकलेन पडलेलें. सो 19th आमचें वेडिंग आसलेलें. नेक्स्ट डे आमी रिसेप्शन दवरूंक ना कित्याक सगळें हेजें माथ्यार पडटा न्ही आनी प्लस कामूय पळोवचें पडटा. सो शिव म्हणपाक लागलो आफ्टर 4 to 5 days आमी रिसेप्शन दवरया. सो एज पर दॅट आमी 24 नोव्हेंबर 2013 हांव पळयता सर 24 नोव्हेंबर 2013 आमचें रिसेप्शन आसलेलें. ओके सारकें न्ही. आतां रिसेप्शन आमी खंय दवरलां हें तुमकां आल्बम बीन दाखोवन लास्ट सांगता सारकें. आतां सांगना पयलीं तुमी आल्बम पळयात. ओके आनी आमी ते हॉटेलान कित्याक दवरलें शिवनाथान जाल्यार फाटल्यान एक स्टोरी आसा तें तुमकां म्हाका सगळें आयज शेअर करूंक जाय. ओके आतां रिसेप्शनाचे जे खर्च आसा म्हणजे खर्च बीन आसा पळय म्हाजे कपडे आसूं लेहंगा आसूं गोल्ड तेच वेडिंगाक घेतलेले गोल्ड तेच घेतलेले आनी थोडे अशे आर्टिफिशियल हांवें गोल्ड बी म्हणजे घेतलेले हांवें ज्वेलरी बीन सगळें हॉटेल खर्च जेवण बिवण सगळें शिवनाथान डेको बिको सगळें A to Z तुमकां आनी कितें सांगपाचें सेपरेट A to Z प्लस म्हाजे कॉस्ट्यूम जावं मेकअप जावं हॉलाचे सगळें जेवणाचें सगळें शिवनाथान केल्लें. म्हाजे पेरंट्सा कडसून 1 रुपया ताणें घेवंक ना. हें तुमकां हांवें वेडिंग टायमार सांगलेलें. जशें ताणें वेडिंग केलें आपले खर्चानूच तशें ताणें रिसेप्शनूच केलें कळ्ळें. आपलें सगळें आपल्या खर्चान ताणें केलें आनी लिमिटेड लोकांक आपयलें हांवें न्ही 100 लोकांक आपयलें. पण 100तले 100 येवंक ना. कितले येयले लेस दॅन 100 येयले. सो इतलें बरें स्वीट एंड शॉर्ट बरें जालें. आनी जे म्हाज्या मनान आसलेले ते हॉटेलान करपाचे शिवनाथान तेच हॉटेलान केलें हें तुमकां हांव एंडाक सांगता. ओके चड टायम घेयना तुमकां दाखयता हांव पयलीं आल्बम मागीर थोडें उरलां तें उलोवपाचें कित्याक खंयच्या रेस्टॉरंट म्हणजे खंयच्या हॉटेलान केलां हें तुमकां मागीर सांगता. सो हे तुमी आतां आल्बम पळयात. आतां हेतून आल्बमान न्ही थोडेशे आमचे एंगेजमेंटाचे 2-3 फोटो आसा अटॅच केला आनी प्लस वेडिंगाचे थोडे फोटो आसा मागीर थ्रू रिसेप्शनचे आमचे फोटो आसा. ओके सो हांव तुमकां न्ही थंय बसून दाखयता मातसो ब्रायट येतलो आनी आल्बम मातसो हें जाला म्हणजे मदीं मदीं अशें न्ही पॅचीस पडला. जशें जशें आमी म्हातारे जाले आल्बम कितें फ्रेश उरतलो ना न्ही आल्बम म्हातारो जातलो. आसूं काडला कितले केन्ना काडलेले भायर आमी ते आल्बम
वेडिंगाचे व्हिडिओ केल्ले पळय तेन्ना हय वेडिंग दाखयले ते कपडान दवरले हो भायरूच आहा धुळेन पडलेले हांवें म्हणलें आयज करया ओके तशें ना तुमकां दाखयता हांव आल्बम तो हो आसा आमचो वेडिंग रिसेप्शन मेमोरीज ओके आनी फाटल्यान दाखयता तुमकां अशें आसा तेन्ना पळयात शिवाचे एक सुद्दां केंस धवे ना आतां लगीन जावन त्रासान पडलो अशें दिसता म्हाका केंस सगळे पिकला ते पळय कितें काळो काळो आसलेलो केंस बरें न्हू जालें आतां दीस मात्र जालें आनी कितें उरलां आसूं ओके चला दाखयता तुमकां सो हें आसा स्टार्टींग अशे फोटो ओके सो पळय सो तुमकां डिटेल दाखयता थोडे हितून न्ही अशें आमचें रेजिस्टर केल्लेले ते थोडे फोटो आसा तुम्ही पळोवंक शकता न्ही अशें मदीं मदीं पॅचीस येयला फोटोवाक पॅचीस येयला फोटो पळय अशें पॅचीस येयला समजून घेयात मातशें सो हें आसा म्हजें वेडिंग लूक हो वेडिंग लूक आनी हो आसा एंगेजमेंटाचें हें तुमकां ऑलरेडी हांवें दाखयलेलें आसा ओके मदीं लायट पेट्टा मातशें समजून घेयात ओके चल नेक्स्ट आनी सो हें पळयात हांगासर एक फोटो घातला रिसेप्शनाचो सो हें सगळे थोडे वेडिंग फोटो अटॅच केला हितून ओके तो हें आसा आमचें एंगेजमेंट रिंग आनी जस्ट तेन्ना एंगेजमेंटाचे ते सगळे फोटोज जस्ट थोडेशे घातला हांगासर हें म्हाज्या घरान आनी हें पळयात जी भयण आनी हे भयणी चेडो ओके टर्न करूं चल सो हें सगळें वेडिंगेचें पळयात हेका वळखता आसतले कोण तो ओके आनी हांगासर एक बेश्टे वेडिंगेचे फोटोज सो हें आसा आमचें रिसेप्शन सेटअप सारकें सिंपल स्वीट एंड शॉर्ट आनी डेकोरेशन कोणें केल्लें सांग निशुनाथ डायस डेको म्हणून तुमकां खबर आसतलेंच बरो फेमस आहा डायस डेको पळय हें जस्ट अशें सिंपल अशें केलेलें ब्लू कित्याक केल्लें खबर आहा शिवाताचो फेवरेट कलर ब्लू रेड कलर म्हाजो ब्लू आनी शिवनाथाचें रेड सो हांगासर ब्लू आनी रेड अशें आमी कॉम्बिनेशन दवरलेलें ओके सो वेडिंग रिसेप्शन शिवनाथ एंड तृप्ती ओके आतां स्टार्ट सो हे पळयात हे सगळे आमचे गेस्ट हांगासर आसा भावजी आनी शिवाची भयण आनी हे म्हजे मामाची बायल ओके आनी हे सगळे आमचे नेबर बी सगळे येयल्ले आनी हें आसलेलें म्हाजें रिसेप्शनाचो लूक हो लेहंगा शिवनाथान म्हाका लायक जाल्लेलें हांवें काकुलो मॉलान घेतलेलें आनी हेजे प्रायस आसा 5000 रुपीज म्हाका आवडले जस्ट एकूच टायम घातला आतां तश्शें कपडान दवरला आनी आतां म्हाका शिवनाथ म्हणटा आयक दाखय म्हाडे आतां म्हाका शिवनाथ म्हणटा घाल खंय हें आनी इतलें हेवी आहा तें तुमकां दाखयता एक दीस हें घालून खंय वयतलें खूब हेवी आहा तें आनी सारकें डायमंड म्हणजे ताका बिट्स बीन बरें आहा एक दीस तुमकां दाखयता हांव ओके पळया म्हाजी सून बीन घालता पळया मागीर नुशिनाथ हय ते आमचे सून सामके मॉडर्न आसतली आमचे घातल्यार बरें आहा पण दवरला हांवें बरें करून ओके सो हो शिवनाथान म्हाका दिल्लो काडून आनी बारीक बारीक ज्वेलरी बीन ते घेतलेले हांवें इतलेंच ओके आतां हांगा यो आनी हे सगळे म्हजे डॅडीचे फ्रेंड डॅडी कामां आसलेले पळय ते कंपनीन ते फ्लॅटीन तेमी रावताली आनी हय हांव पयलीं कामां आसलेलें न्ही ती म्हाजे कामां आसलेलीं दोगां जाणां आनी हें आसा शिवाची टिचर ही प्रिंसिपल टिचर आनी आमचो ताजी कोण कजन एकडी स्कुलाची पूण कोण येवंक ना ते टायमार ते एक तीग जाणां येयल्ली पण शिवनाथ एकडिनाच शिकला तो आयिल्ली ती आपयल्ली आमी येयल्ली ती आनी हो पळयात शिव पळय कितलें हँडसम आसलेलो पयलीं काळो काळो टर्न करूं येस आतां यो सो हांगा सगळे हे सगळे शिवाचे फ्रेंड आनी हो आसा आमचे श्रीनिकेतन स्कूल आनी थंय शिकला प्ले ग्रुप टू सिनियर KG पर्यंत सो ती प्रिंसिपल तिमी आनी हे सगळे आमचे नेबर बी आसले येयल्ली आनी हे पळयात आनी सूट पळय शिव सूट पळय तुमी शिवाक सुटाक पळोवना न्ही सूट आहा तशें कपडाक पडला हांवें म्हणटा कोण काजरा बी घाल म्हटलें ना आतां आपलें टायट ताका पोट फुडें दाखय पयलीं स्लीव ट्रीम आसलेलो हे पळय बरें दिसतालो आं हितून सुटान खूब बरें दिसतालो हे पळयात ओके सो या नेक्स्ट सो हे सगळे गेस्ट बेश्टे दाखयता तुमकां आमचे गेस्ट हे सगळे हे पळयात आनी हे शिवाचे फ्रेंड पळय हॉलंड हे शिवाचे फ्रेंड
चाइल्ड फ्रेंड हजबंड एडवोकेट ते टीचर ती हेगडेवार स्कूल हय हय आनी हो एक पळयात स्टायलीन बसलो स्टायल बरी ओके हे सगळे रेडीचे कंपनीचे सगळे आमचे नेबर ओके जेवताना बीन ओके हो पळयात आनी हांवें न्ही मेकअप हा पळय सिंपल केलेले कित्याक इतले नासलेले बजट बरें कोणाक हाडून मेकअप बिकअप करपाचें कित्याक आफ्टर ऑल सगळे शिवणाचे माथ्यार पडलेले चडूच अशें खर्च करप तें बरें जायना न्ही सिंपलशें मेकअप तुमी म्हणटले हांवें मेकअपच करूना म्हणटले ते खंय गेले जाय ते मेकअप विदाउट मेकअप आसूं त्या टायमार खबर आहा न्ही तुमकां प्रॉब्लेम कितें आसलें तें इतलें शिवणान केलें न्ही म्हाका म्हाज्या खातीर तेंच म्हाका व्हडलें सो मेकअप तें सोड हांव वारें मेकअपाक चड पयशे खर्च करचें ना इतलें म्हाका हें लायक ना मेकअपाक खर्च करपाक सो हें पळयात ओके जस्ट तुमकां दाखयता क्वीक पळय आसतलें रोहन खंवटे ओके मागीर हें सगळें फ्रेंडा बीन फ्रेंड मी टीचर बी सगळे नेबर टीचर्स प्रिंसिपल हो म्हाका आवडलो कित्याक ब्लॅक आनी ब्लू आहा न्ही बरी दिसता फोटो न्ही ना हय हें पळय अशें चल दाखया हे सगळे डॅडीचे फ्रेंड मागीर शिवाचे फ्रेंड बी सगळे ओके आनी हांगा पळयात अशें उबे रावन हे सगळे रुमान फोटोशूट केलेले हां जे आमी रेस्टॉरंट हॉटेलान केल्ले पळय रिसेप्शन सगळे रुमान भितर सगळे शूट म्हणजे फोटोशूट केलेले हो पळय हो बरो दिसता न्ही हो बरो आहा रित्यू म्हाका म्हणटा आपूण खंय आसलेलो खंय हांवें म्हणलें तूं न्हिदलो म्हटलें पांगरून आनी कितें सांगू ओके नेक्स्ट हें पळयात दीस हो म्हाका खूब बेस्ट फोटो आसलो तुमकां स्टायलीन पळयलें ओके सो हो आसा मॉल दी गोवा मॉल आनी तेजो ओनर ओके डॅडी हांगा हेजे कडेन कामाक आसलेलो आनी तेजी वायफ आनी हो एक धाकटो तुमकां खबर आहा न्ही ते कॉम्प्लेक्स जय भुवन भुवन हेजेंच नांव तें सो ती येयल्ली आनी हांगा भावोजी बी सगळें भयण येवंक नासलेली कित्याक भयण तेन्ना प्रेग्नंट आसलेलें किंवा 7 months कितें लागलेलें ताका ते येवंक ना आनी भावोजी म्हाका हांगा हें घालता मोदी लग्नाक येवंक ना न्ही भावोजी सो रिसेप्शनाक येयल्लो आनी हें सगळें बाकीचें फ्रेंड सर्कल बीन रेहान पळय रेहान कितलें बारीक पळय तेन्ना रेहान तेन्ना पुना काम आसलेलें न्ही बेंगलोर काम आसलेलो रेहान शिवाचो भाव आनी हेका तुमी वळखता आसतले हो आसलो तेन्ना 2013 न्ही हय सो हो आसा दिलीप परुलेकर तेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर आसलेलो आयलो आमचे उत्तरान न्ही नोव्हेंबरान सामको बिजी नोव्हेंबरान इफी टायम न्ही इतले बिजी जाले बट स्टील ही केम 24th आमची रिसेप्शन न्ही तेमार न्ही तेन्ना इफी चालू आसलेलें आनी तेन्ना तुमकां खबर आहा इफी म्हटलें तुमी बिजी आसता तरी पूण रोहन खंवटे जावं दिलीप परुळेकर आयिल्ले तेमी येवन गेले मेळोन ही वॉज लास्ट म्हणून रावलो तो हय दिलीप रोहन खंवटे बेगिना गेलो येवन जेवपाक बी रावना पूण हो न्ही जेवन बीन गेलो बरें एन्जॉय केलें ताणें ताका आवडलें ओके सेम तो शेल्टन मुगो हो शेल्टन आमचो फ्रेंड तो शिवाचो फ्रेंड शेल्टन रेहान पळय कितले वर्स स्लिम टीम आसलेलो शी बाबा ओके ओके फोटोज सो डॅडी पळय थंय सारको जुब्बा बी घालून सामको मम्मी पळय कितले बारीक आसले तेन्ना पळय दिलीप परुळेकर बरो जेवन गेलो मागीर न्हू ना पळय आनी हें दाखय करूं आनी तुमकां जेवणाचें मेन्यू कितें सांगू बेस्ट मेन्यू तुमकां सांगता मागीर कितें तें कशें कितें जालें तें तुमकां सगळें डिटेल सांगता ओके हें पळय हें पुडींग आमचें फेवरेट पुडींग खरेंच बरें आसलें जेवण त्या टायमार जेवण वयता कितलें बरें आसूं जेवण वचना त्या टायमार ओके येस चड व्हडलो ना आमचो आल्बम रोखडो सोंपतलो हें पळयात
हे चाट मसाला चाट पुरी कितें म्हणटा का पळय चाट पुरी शिवनाथ म्हाका सर्व करता पळय पळयात आनी शिवनाथ म्हाका खावयता पळय ना तू खावयता पयलीं मागीर तूं हांव तुका पयलीं खावयता मागीर तूं म्हाका खावयता जेवण वचूंकूच ना आमचें सांगता मागीर कित्याक जेवण वचूंक ना तें ओके हें पळयात ओके जस्ट फोटोज हिरो आमचो हिरो सिंपल हा अशें एंकरिंग कोण येवंक ना काय ना सिंपल उबे रावली लोकांनी आमकां हात दिले जेले आनी गेले कितें मग करता सांग इतलें केलें शिवाय व्हडलें म्हाका आनी कितें सांगू तुमकां कितें करूं आनी बरला यू मेक मी बिलीव इन लव या टाटा बाय बाय जालें ओके टाटा बाय जालें इतलेंच लास्ट हें आसा एंडींग आमचें हें आसा आमचें रिसेप्शन वेडिंग रिसेप्शन आल्बम खूब सिंपल ओके रोखडो सोंपलो है का न्ही ओके आतां मेन येता तुमी चित्ता आसतलें खंयच्या रेस्टॉरंट म्हणजे खंयच्या हॉटेलान सॉरी म्हाका तोंडाक रेस्टॉरंट येता खंयच्या हॉटेलान तुमी रिसेप्शन दवरलां आसतलें तुमच्या तकलेन एक क्वेश्चन येयला आसतलो ओके सो शिव तुमकां सांगतलो खंयचे आमी हॉटेलान रिसेप्शन दवरलें सांग ताज विवंता तूं म्हणजे पेंजिमा तुमकां खबर आहा आमी वेडिंग एनिवर्सरी शिवनाथान ताज विवंतान केलेलें सो आमचें रिसेप्शन शिवनाथान ताज विवंतान केलेलें आतां ताज विवंतान रिसेप्शन धरप हें तकलेन कशें येयलें एक्चुली जालें कितें शिवनाथान म्हाजें 21st बर्थडे ताज विवंतान केल्लें अशें ग्रँड न्ही 5 जाणां म्हाजे एक फ्रेंड ताजी मम्मी पयलीं हांव कामाक आसलेलें हांगासर हेडक्वॉर्टर पुलीस स्टेशनार हेडक्वॉर्टरार हांव कामाक आसलेलें सो तेजी मम्मी पुलीस म्हाजी फ्रेंड आहा पळय स्मिता ताजी मम्मी पुलीस सो ती आंटी ते स्मिता म्हाजे फ्रेंड हांव शिवनाथ आनी अमय येयल्लो अमय आपयल्लें सो बारीकशें केक कट केलें आनी थंय तेजें बुफे सिस्टम आसता न्ही जेवण जेवन येयलें आमी तेन्ना फर्स्ट टायम अशें हांव ताज इव्हेंटान गेलें न्ही भितर शिव तरी वयता तुका खबर आहा शिव इव्हेंट लायनीन तांकां हॉटेलान बी इव्हेंट बी आसता ताका तें कांयच न्ही ताज इव्हेंट आसूं किंवा ग्रँड हायत व्हडलेशें कांय ना तेन्ना फर्स्ट टायम ताज इव्हेंटान गेलें पळय म्हाका सामकें हें जालें म्हणजे कितें सांगू तुमकां अशें ताज इव्हेंटान वचप म्हणटा इतलें इजी ना ओके हांव शॉक आनी शिवनाथान म्हाका बेस्ट 21st बर्थडे सरप्रायज दिलें ताज इव्हेंटान केलें हेका हांवें बेश्टें म्हटलें शिवनाथ आमचें लग्नाचें रिसेप्शन न्ही हांगा जाल्यार पुरो हांगा कर न्ही बेश्टें म्हटलें ना म्हाजें इंटेंशन ना की हांगा करपाचें हेका हांवें बेश्टेंच म्हटलें शिवनाथ रिसेप्शन आमी हांगा करया म्हणून इतलेंच म्हटलें पळय तेन्ना म्हाका म्हणूंक ना आपूण करता म्हणून पळया म्हणटलें आपूण करता म्हणूंक ना आनी हांवें इतलें हें करूं ना की हांगाच कर म्हणून इतलें इजी ना न्ही रिसेप्शन करप थंयसर पळय जाल्यार आमचें लगीन जालें मागीर म्हणपा आलो म्हणजे तेन्नाच म्हाका म्हणपा आलो आमी रिसेप्शन दवरुया आमी दवरुया म्हटलें की वेडिंग आमी कोणाक आपोवंक ना न्ही इतलें रिसेप्शन तरी कोणाक आपोवया आनी लोकांक आपोवया म्हटलें मागीर खंय दवरुया म्हणपा आलो ना आपूण ताज इव्हेंटान बूक केला म्हणपा आलो हांव म्हणजे हांवें ताका तापयलें सुद्दां इतली इजी ना न्ही तुमकां खबर आहा सगळें शिवनाथान खर्च केला आनी त्या टायमार म्हणजे कितें सांगू तुमकां पयशेचे तोंड कशें पळोवंक जाय न्ही कशें कितें तें सगळें हेणें केल्लें न्ही तूं हो म्हणटा आपूण बूक केला म्हणपा आलो अरे बूक केला मागीर म्हणपा आलो तासूं आतां आपूण बूक केला आतां आमी हांगाच करया म्हणपा आलो हांव कितें म्हणटलें हांव ओके म्हटलें हांव आमकां हॅपी ताज इव्हेंटान करता म्हटलें मागीर आमी ताज इव्हेंटान गेले पण 2 वर्स लागले हा म्हाका ते ऑलमोस्ट 1.5 इयर ते पयशे एकठांय करपाक बिकॉज लग्न जालें न्ही तेन्ना लगीन जालें लग्नाक आमी खर्च केले गोल्डाक बी आनी रिसेप्शन करप म्हणटा ताज इव्हेंटान इतलें इजी ना सो तेणें खूब टायम घेतले सेविंग करून दवरलें तेणें थोडें सेविंग खबर आतां लगीन जावपाचें आहा आमचें हातीन कितें पयशे आसूंक जाय न्ही कित्याक म्हाज्या फॅमिली कडून ताणें कांयच घेवंक ना सो कळ्ळें तुमकां न्ही सगळें तेणें केलां नाय तेणें आपल्या पेरंट्सा कडेन कितें मागलां ना आपूण काम केलां आनी तेणें खर्च करून लग्न केलां तो कोणाकडेन अशें हात करून तेणें फुडें मागोवंक ना पयशे सो मागीर ताज इव्हेंटान आमी गेले परत एकदां रूम म्हणजे पळोवपाक हॉल बीन खरेंच तें तुमकां सांगू कितें सांगू तुमकां तो दीस याद केले न्ही अशें आंगान न्ही काटे उबे रावता मागीर आमकां मेनू सिलेक्ट करचें पडटा जेवणाचें सगळें कशें कितें तें आनी ताज इव्हेंटान अशें आसा टेस्ट करपाक तुका घरा व्हरपाक येता टेस्ट करपाक म्हणजे आमी कितें कितें दवरलां मेन्यून स्टार्टरान मागीर कितें कितें दवरलेलें पळय जेवण बीन तेमी आमकां न्ही करी म्हणजे डब्यान घालून दिता 3-4 आयटम आमकां करून दिल्ले म्हणजे टेस्ट करून पळयात तुमकां हें आवडटा काय ना डीश इफ आवडना जाल्यार तुमी दुसरें दवरपाचें
अशें ना बरें फीश करी म्हणजे डिफरंट आहा म्हणजे फीश करी बी सामकें डिफरंट आसलेलें. सो आमी ते घेवन येयले घरा कडेन टेस्ट करून पळयलें मागीर आमकां आवडलें मागीर आमी तें दवरलें मेन्यू बीन. मागीर आतां सांगलें आमी लोकांक लोक सामके शॉक शिवनाथन ताज अजूनय लोक आमकां टोमणे मारतात तूं बरो मरे रिसेप्शन दवरला ताज इव्हंतान तूं बरो बरो मरे अशें कळ्ळें न्ही. म्हणजे तेन्ना म्हाका सांगू तुका लोक शॉक जाले आमी ताज इव्हंतान रिसेप्शन दवरला म्हणून कळ्ळें न्ही. आनी तुमी पळयलां न्ही काय एंकरींग बिकीन अशें शो बीन डान्स बीन कांय ना सिंपल. तेन्ना इतलें आमकां आयडियाच ना कितें करूंक जाय कितें कशें कशें फोटोशूट करूंक जाय कांयच ना. गेले हॉलान उबे रावले फोटो काडले जेयली आनी येयली. ओके सो बरे भशेन जालें बरें तूं सांगू कितें बरे भशेन जालें आं कांय अशें त्रास जावंक ना. आनी जेवण बिवण बरें आसलेलें आनी त्या टायमार जेवण वचनालें कितें जातालें कितें जालें खबर आहा म्हणजे चड वेळ न्ही म्हाका एसीन रावलें न्ही म्हाका हेडेक जाता आनी ताज जेवण संवय ना न्ही आमकां एसी बीसी. जेन्ना म्हाका शिव मेळ्ळा तेन्ना वांगडा मातशें गाडयेन भोंवता सगळें करता ताका मातशी संवय जाता म्हाका एसीचें. एसी म्हटल्यार म्हाका जायना हांव म्हाका इतले हेडेक जालें त्या टायमार सांगू कितलें बरें बरें जेवण तुका सांगू हांव आतां आनी गेल्यार आतां वचून नाका दिसता अशें जाता कित्याक आतां कोण करता खर्च इतले थंय वचून जेवपाचें अशें ना. ते पयर रिसेप्शन पयर हेणें आमकां एनिवर्सरी व्हेलें म्हणून खरेंच पण त्या टायमार इतलें बरें बरें जेवणूच वचना इतलें म्हाका हेडेक सुरू जालें कंटिन्यू ते एसी रावन सांगून मागीर कशें कशें इल्लें जेयलें. पण कितें जावं लोक सामके शॉक जाले आमी ताज इव्हंतान दवरलें म्हणून आनी बरे भशेन जालें. तुमकां सांगता आमचे कितले खर्च जाले ताज इव्हंतान तेन्ना कितल्या वर्सां फाटीं ऑलमोस्ट कितले जाले 2013 जाल्लें आमचें रिसेप्शन. हॉलाचे कितले सांग न्ही थँक्यू आतां 100 पॅक्स जालें हॉल इन्क्लुडेड 100 पॅक आमचे म्हणजे 100 लोक न्ही आमी 100 लोकांक 1500 पर प्लेट पडल्या इन्क्लुसिव्ह टॅक्स धरून. हां सो 1500 प्लेट टॅक्स धरून ओके. आनी हॉलाचे कितें हॉलाचे इन्क्लुडेड इन दॅट कितले टोटल जेवण हॉल जेवण म्हणून तुझ्या न्ही 500 पर प्लेट सगळे म्हणून कितले 150 जाले न्ही एक 150 सो 1.5 लाख रुपये जाले आमचे. पण डेकोरेशन आसा डेकोरेशन ऑलमोस्ट नियरली 2.20 जालेले 2.20 आनी आमी कार्ड केलेले लोकांक दिवपाक ते कार्ड करपाक आमकां इतले टायम लागलो तुमकां सांगू मी चूज करपाक खंयचे कलर चूज करया कितें चूज करया. सो आमी न्ही एक वेडिंगेक अशें कार्ड बीन कांय करूना आमी कोणाक आमी सांगूंक ना न्ही एटलीस्ट रिसेप्शनाक तरी कोणाक आपोवंक जाय न्ही. सो एक बारीकशें आमी कार्ड केलेले ते कार्ड शिवतान दवरले तशें अजून तुमी दाखयता ओपन कर. सो हे पळयात हात बरें करून दवरला एक सॅम्पल दवरला एक यादे लागून खरेंच हां एक यादे लागून आमी दवरला. सो अशें आसा आनी हांगासर अशें पर्पल भायर आनी मदीं व्हायट आनी मदीं आसा ST शिवनाथ आनी तृप्ती आनी अशें आमी 3 लेयर केलेले. हे पळय शिवनाथ तृप्ती आनी फॉलोड बाय रिसेप्शन संडे आसलें तेन्ना शिवनाथ 24 नोव्हेंबर संडे आसलेले नॉन वेज लागून आनी आमी संडे दवरलेले कित्याक नॉन वेज बी खातात ती सगळी जाणां ताका लागून. सो आमी वेजूच दवरलेले नॉन वेजूच दवरलेले आनी बँक्वेट हॉल इव्हंता बाय ताज. सो हे कार्ड आमी सांबाळून दवरला. सो बरी दिसता खरेंच आसलेले ताज इव्हंतान करया म्हणून आनी शिवनाथान म्हाका सरप्रायज दिलें आनी शिवनाथान ते ताज इव्हंतानूच दवरलें. सो तेणें फाटीं फुडें पळोवंक ना बाबा कितले खर्च जातले कितले फकाणां न्ही त्या टायमार 1.5 लाख सुमार 2 लाख धर तूं डेकोरेशन बी 220 तुमी धरात पण त्या टायमार 2 लाख म्हणजे इतले इजी न्ही. तेन्ना ते इव्हेंट बी मातशें कमी आसलेले कळ्ळें इतले तो व्हन आसलेलो हांव तुमी चिंतना की तो शिवनाथ पॉश आसलेलो ना कळ्ळें न्ही. अशें बारीक बारीक ताका इव्हेंट जाताले पण तो मात सेवींग मात करतालो ते तरी एक बरें गूण आसा. आजून तो फुडलें चिंतता कळ्ळें न्ही. बिफोर दॅट घर बांदलें न्ही आनी मातशें प्रॉब्लेम जालो. हय घर बांदलेलें ताणें हय ताका थोडे खर्च केले पयशे घर बांदलेलें ताणें सुकूर थंय खर्च केले. मागीर हांव समतें आमचें वेडिंग जालें वेडिंगाक तुमकां खबर आहा गोल्ड बिल्ड बी कितले जाय पडटा आनी सगळें ताणें केलां कळ्ळें न्ही. आनी जे म्हाका जाय ते बारीक बारीक गोल्ड केले ताणें बाजूबंद बीन हांवें ताका नाका म्हटलें की म्हाका इतलें गोल्डाचें इंट्रस्ट ना. तो बाजूबंद बी अशें कांय करूना जें कितें मेन लागता मंगळसूत्र एक बारीकशें चेन मागीर बेश्टे बारीकशें भांगतीनो ते सगळें केलें ताणें ओके. सो कितें जावं स्वीट एंड शॉर्ट अशें म्हणटा पळय आमचें रिसेप्शन बरें जालें. सो याद ते आमकां याद येता शिवनाथ खरें. नेक्स्ट डे अमेचें वेडिंग जालें न्ही. हय नेक्स्ट डे ताका फ्रेंडाचो वेडिंग आसलेलें अमय म्हणून. अमयन आमकां खूब हेल्प केला म्हणजे अशें लग्नाक ताणें लायो बी घालता मामा म्हणून येतो मामा
रिसेप्शनाकू आम्ही आमचे रिलेटिव्ह खूप लोकांक आपयले पण कोणी येवंक ना. येयला तो माझा भाऊजी आणि म्हणजे मामाची बायल, मम्मीची भावाची बायल कुमटा आसता पळय ती, तुमी दोगूच जाणां येयले आनी कोण येवंक ना. पण कोण येवंक ना जाल्यार न्ही आमच्या गोंयांत जे आमची फॅमिली आहा पळय फ्रेंड्स बी सगळीं जाणां येयली, खूब जाणां येयली. पण आमी आपयलेले 100 लोकांक पण म्हाका 70-80 लोक येयले, 85 लोक येयले. असू जालें एक बरें भशेन. टिचरी येवंक ना कित्याक लागून सांग, ती ताज बेंत म्हणून पळोवन न्ही टिचरी सुद्दां येवंक ना खबर. ते व्हडले रेस्टॉरंटांनी 9 जाण टिचर आसलेले. हय हेंच्या स्कुलान टिचरी सगळ्या टिचरींक आपयलेले. थोडेशे आतां ताज जिवंतांनी थंय कशे घालपाचे कपडे बरे म्हणजे लोक चित्ता येवपाक, कळ्ळें तुमकां न्ही. पण तशें कांय ना, आमी तुमकां इन्वायट केलें तुमी येवपाचें तशें कांय ना. सो एक फावटी तुमकां रेस्टॉरंट ते हॉटेल पळोवंक मेळटा हय का न्ही. सो खूब जाणां एन्जॉय केलें थंयसर, खालें पिलें. सो एक याद आहा म्हणजे आसा याद आमकां मेमोरी आसा. आमी रिसेप्शन दवरला म्हणून ताज जिवंता आनी हो एक मेमोरी आमच्या हातीन आसा. रिसेप्शन दवरला म्हणून ताज जिवंता आनी इतलें इजी ना. सो इफ हांवें शिवंताक म्हटलें दुबय करया म्हटल्यार म्हाका दिसता करपाचो दुबय रिसेप्शन. कांय ना, बरे भशेन जालें. सो डॅडी शॉक जालो आमचो हॉटेल पळोवन. डॅडी खूब शॉक जालो. ताज जिवंतान करप म्हटल्यार फकाणांनी न्ही. म्हणजे त्या टायमार म्हाका अशें ताज जिवंता भायर गेटी कडेन वचपाकूच म्हाका लज दिसतालें, कित्याक आमी खंय आनी ताज जिवंता ते व्हडलें हें न्ही तें हॉटेल न्ही तें. इतलें आतां तरी आमी पयर तेन्ना शिवंतान केलें एक रेहान बी आसलेलें म्हणून न्ही. तेन्ना एक रिसेप्शन म्हणजे सॉरी हें एनिवर्सरी आमचे थंय केलें. पण हांवें चिंतूंक ना की शिवंत परत थंय व्हरतलो म्हणून. अशें म्हणटा न्ही तेणे याद म्हाका परत हाडून दिलें. ताज जिवंताचे जे मेमोरीज आहा पळय म्हाका त्या टायमार तेणें परत हाडून दिले. पण तेन्ना तुमकां हांवें सांगूंक ना कित्याक हो रिसेप्शन आल्बम दाखोवया म्हटलें मागीर तुमकां सांगया. सो अशें आसतलें आमचें रिसेप्शन. सो कशें आसतलें सांगा, कमेंट करा. आनी कितें उलोवंक जाय? सो आनी कांय ना. रिसेप्शनाक इवन बँके सुद्दां हांव गेलेलो एक्चुअली, पण बँकेन लोन दिवंक ना म्हाका. बँकेनी हय दे वर गिव्ह ओन्ली 50,000 रुपीज लोन. 50,000 रुपया ते तूं घालून दिता इतले इव्हेंट इतले हाय नासतले. 50,000 रुपया एटलीस्ट आय वॉन्टेड 1 लाख रुपीज एटलीस्ट सामको एक सेफ्टी लागून 1 लाख रुपीज. पण दिवंक ना आमकां लोन. जायना पारे कित्याक ताणें इव्हेंट तरी कमी आसलेले, तितले हें नासलेलें तेका. म्हाका ती कोणे लोन घेवप कोणे घेवप इज नॉट गुड. कोणे घेवन करप हें बरें न्ही. इफ थोडे जायना न्ही करपाक करनाका. लोकांकडे पयशे घेवन तूं एन्जॉयमेंट हांगा करता ना तें रॉंग. ओके बँके कडसून घेता जाल्यार ओके एक डिफरंट गजाल. बँकाक आमी परत करतले. फ्रेंड्स बी ना लोकांक केन्ना आमी त्रास दिवंक जायना. आमचे औकात पळोवंक जाय. आमी आमचे कडेन करपाक जाता काय ना. इफ जाता जाल्यार तूं कर, ना जाल्यार तूं करनाका. सो ते तरी तशें कोणे पयशे बिशे घेवन अशें करप ताका आवडना. आपल्याक जायना सिंपल. सो कितें जावं ताणें एक 2,20,000 भितर ताणें केलें रिसेप्शन. लिमिटेड लोकां आपोवन आमी केलें. सो तशें जालें बरें. अगेन एक दीस गेलो मग बँकेन तुम्हाला हो गया लोन असेल तू दिवंक ना न्ही. माझं लग्न जालें सगळें जालें बिझनेस आयलें. मेन थिंग मागीर लोन केलें जाय आमकां. ऑलरेडी लगीन जालें रिसेप्शन जालें मागीर लोन घेवन कित्याक बेश्टे तकले वजे घेवपाचे लोनाचे. मागीर आमी आनी काय लोन बीन घेवंक ना. सो जालें लग्न जालें रिसेप्शन जालें. देवान आमकां भरपूर सपोर्ट केल्या. कितें जावं हांव देवाडा इतलेंच मागता की आमकां काम एक बरें दी आनी हेल्थ एक बरें दवर. इतलेंच देवाडा मागता. आनी देवा कडेन आमकां पयशे दी म्हणून आमी देवा कडेन भीक मागना. मेन हेल्थ बरें दवर आनी आमकां काम दी तूं. काम बरें चल्ल्या पुरो इतलेंच जाय आमकां. थ्रू ते कामासूनच आमी सेवींग करतले. आमकां जाय तें आमी एन्जॉयमेंट करतले. सो आमकां लोकां कडसून पयशे नाका आनी आमी कोणा कडसून घेयना. अजून पर्यंत शिवान घर बांदलें. आपल्या पेरंट्साक घर बांदलें. हें घर घेतलें. वेडिंग केलें. रिसेप्शन घेतलें. कोणा कडसून भीक घेवंक ना. बँकेन कडसून भीक घेतला की बँकेन घेवकूच जाय आमकां जाय जाल्यार लोन घेवकूच जाय न्ही. हें घराचें लोन आहात बँकेन आमचें. सो बँकेन घेतल्यार प्रॉब्लेम कांय ना. पण कोण लोकां कडसून आमी केन्नाच पयशे म्हणजे हात फुडें करून पयशे मागोवंक ना. ते अजुनी कळ्ळें तुमकां न्ही. कोवीड टायम येयले कोणाच कडेन मागोवंक ना आमी. सो ते देवान आमकां न्ही खूब हें केलां खरेंच. आमी देव ना म्हणटा देव आसा. देव सगळें पळयता. फक्त तूं कसो वागता तूं कसो हें करता म्हणजे तूं लोकां कडेन तूं कसो करून रावता सगळें देव पळयता. आनी एज पर दॅट तुका देव दिता. खरें तें दिता देव तुका. सो इतलेंच आनी कांय ना. तुमकां हांव म्हाजें हो लेहंगा दाखयता. हांव बरें घडी करून दवरला भितर. आनी म्हाजी तुजें हें टायम मारून बसलो असो करून
केन्ना घालता पळोवया. आतां घालूंकूच ना तो एकूचदा घातलेलो रिसेप्शनाकूच आनी ना कळ्ळें अशें. आनी एक जाल्लें आमचें इन्सिडंट तो तुमकां शिव सांगतलो. म्हणजे काय आमकां रूम एक्चुअली आमकां रूम दिवंक नासलेलो म्हणजे न्हेसपाक बीन पूण कसोय करून तो एक मॅनेजर बरो आसलो थिंगा तो अमीत म्हणून येयला ताका रिक्वेस्ट करून म्हाका सूट रूम दिला. सूट रूम सिरियसली लक्झरी रूम रूम बरो आसलो. आमी रुमांतले काय फोटो बी काडूंक ना. फोटो ओन्ली ते फोटो काडला तेच रुमान रावून ते फोटो काडला ते रूमान भितर. त्या टायमार हांव लॉगिंग बीन करता जाल्यार न्ही तुमकां टूर मेळपाचो. सो they didn't charge ₹1 for that. ₹1 चार्ज करून रूमाक तेन्ना चार्ज करूना. रिक्वेस्ट दिली आमकां बरे वायन बाटली बिटली हाडून दवरलेले फ्रुट्स बीन चॉकलेट बी हाडून दवरलेले. सो आमी ताका कांयच हात लावंक ना. आमचें काम कितें आमी ड्रेसअप जाले फोटोशूट केलें आनी आमी आयली की आमी ताका काय हात लावंक ना. तेन्ना ते रोहन गाडी सगळें म्हणून गडबडीन न्ही म्हाजे गणपती लॉकेट आसलो मोठो तेचे करया म्हणून केलें थिंगात रुमानूच सोडलो. तुवें सोडलो चेन आसा लॉकेट खंय पडलें खबरूच ना. गणपतीचें लॉकेट म्हाका तो रुमान पडलें आसता. रुमान सोदलें बीन वचून पण रुमान सोदलें आमकां तेजें लॉकेट मेळूंक ना. एक गणपतीचें लॉकेट पडलें. चेन आसा पूण लॉकेटूच ना. सोदून पुरो जालें आमकां. मागीर आसूं म्हणटा खंय सोदतलें आनी कोणाक मेळटा मेळोंक न्ही काय गिफ्ट म्हण ताका मेळटलें कोणाक तरी मेळटलें तें गोल्ड लायक तेन्ना गोल्ड म्हणजे कितें असो कोणाक वेटराक बी मेळ्ळा आसतलें. आसूं बरें आसूं बरें आसलेलें गणपती आसलेलें. आसूं की करता कितले सोदतले हय काय नुस्तें हांगा सोदतले काय ते भायर लोक सगळे रावला येवन हॉलान थंय वचचें तें आमकां वचूंक जाय न्ही. सो तें आसूं म्हटलें तें अशें आतां घेवन वचनाका म्हटलें. कितें जावं आयज एक गोल्ड गेलें पूण देवान आमकां भरपूर दिला न्ही शिनार. कितें जावं केन्ना कितें वस्तू सांडटा न्ही तें बऱ्याकूच सांडटा कळ्ळें न्ही. तें घेवन बसप न्ही बाबा तें वस्तू सांडला तें घेवन बसप न्ही. गेले ते बरें कितें येवपाचें आसतलें म्हणून ते गेले ते आसूं बरें भशेन जालें. सो मेकअप न्ही हांवें चड मेकअपाक अशे पयशे घालूंक ना कित्याक म्हाजे वेडिंगाचे आनी वेडिंगाक आमी मेकअप केल्ले पळय आनी रिसेप्शनाचे दोनूय मेळोन ते आमचे नेबर आसलेले तिणें केल्ले. तिणें म्हाका 5,000 घेतलेले. दुसरे फेशियल बिशियल सगळे इल्ले 5,000 ताणें सगळे केले मेकअप ओके. चड अशे म्हणजे म्हणटा न्ही आतां मेकअवर बी आतां खूब जाणां येयला अशें दिसा आमी हायफाय अशें हाडूंक करूंक ना. जे म्हाजे नेबर आसलेले सिंपलशे म्हाका ते मेकअप केले सगळे फेशियल हेअर बीन वेडिंगाक प्लस रिसेप्शनाक हेअर बी सगळे तेणेंच केले 5,000 तेणी केले. आनी मेहंदी घातले हेजे एक फ्रेंड कितले 1,500 घेतले. मेहंदी हेजे एक फ्रेंड आसा 1,500 फूल हातीर. आतां तुका 1,500 खंय मेळटले 1,500 तुका आतां फूल हँड प्लस पांयार काडलेले मेहंदी तुका आतां खंय मेळटले 1,500. सो त्या टायमान जाताले पयलीं म्हणजे अशें हेजे वळखीचे म्हणून केलें ताणें बाप आयिल्ले पयसले मेहंदी घालपाक आनी कोण आसा करपाक. आमचे इतलें बजेटूच ना न्ही हायफाय कोणाक हाडून करपाक. सो जालें बरे भशेन ओके. आयचो हांव आमचे ब्लॉग एंड करता. खूब पेंडींग उरलेलें दाखया म्हटलें आयज एक मुहूर्त आयलो तुमकां दाखयलें. आतां विचारनाका की लव स्टोरी केन्ना सांगता. लव स्टोरी पळोवया आतां ताका न्ही खूब व्हडले गजाली आसा खूब व्हडले स्टोरी आसा ताका सोंपचेच ना ते सांग तुमकां हें दाखयलां न्ही दाखयत तुमकां सांगता तुमकां एक दीस ओके. सो आयचो ब्लॉग कशें आसलें कमेंट करा ओके. आनी आमचे फोटोज बी कशे आसतले कशे दिसताले आनी प्लीज कमेंट करा ओके. केस व्हाईट नासले ब्लॅक आसले तेन्ना ब्लॅक आसता ते व्हाईट जाले ते मातशें ते एकूच डिफरन्स आसा आज अशें आसा आमी ओके. सो आयचो व्हिडिओ कसो आसा तो आयचो व्हिडिओ कशें आसतले प्लीज कमेंट करा. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे आसा ताका विश करता. नांव आसा मैथिली. विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मैथिली. हॅपी बर्थडे एंड मेनी ब्लेसिंग टू यू. May God receive some happy birthday. चला बाय बाय.